You should follow the law, not the government. Anything wrong? Speaking democratically. मतदान सगळे ऑर्डर झाली आपापली बसका घेवची हो स्पीकर जावन आसा बाब झेवियर फर्नांडीस सिरियल नंबर 21 स्पीकर झेवियर फर्नांडीस चल स्टार्ट झेवियर फर्नांडीस लोटले गांवचो एक्स सरपंच आणि प्रेझेंट पंच आम्ही जाणव की हो सीझरएलपी प्लॅन जो एक पावटी तयार झालो आणि प्लॅनाचेर जे कितें उरतले ते प्लॅनाचेर उरले आणि जे कितें प्लॅनार उरूंक ना ते प्लॅनार केन्ना उरचें ना. फॉर एग्जाम्पल आमची घरां जाय ती घरां
रासय वाड्यांतली अप टू बोरये पर्यंत रिवर साइड साइड ही घरां आसा ही घरां आपल्याला जागोवंक ना आनी आमचे पयले जे स्पीकर उलोवन गेल्यात फाल्यां ही घरां इलिगल म्हणटले मोडपाक काडटले आता हे पब्लीक हियरिंगाक हांव फाटो घेता आसतना हांव परत एकदां आमचे माचयेर जे बसून आसात प्रिसायडिंग ऑफिसर आसात तांकां आनीक एकदां विचार करता तुम्ही म्हाका इतलें सांगचें जरी हे पब्लीक हियरिंग वो पब्लिक कंसल्टेशन तें कित्याक हांव एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाकाय म्हज्या गांवचेर थोडो बहुत तरी अधिकार आसा आनी म्हाकाय म्हज्या अंडराक जो लोक आसा ताकाय जबाब दिवंक जाय तर हांव अनेकदां विचारता हे पब्लीक हियरिंग वो पब्लीक कंसल्टेशन म्हाका थोडक्यान तरी आन्सर आजो दिवचो हांव एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता म्हाका फक्त एकूच आन्सर दिवचो पब्लीक कंसल्टेशन वो पब्लीक हियरिंग जरी पब्लीक हियरिंग जाल्यार म्हज्याय थोडे भोव गांवच्या लोकांक जावं शेतकारी जावं आमचे नुस्तेकार भाव भयण आसा ताकाय सांगूंक जाय बाबा पब्लीक हियरिंग म्हूण जरी पब्लीक कंसल्टेशन म्हाका तांकां सांगूंक जाय बाबा पब्लीक कंसल्टेशन म्हूण तर हांव विचारतलो पब्लीक कंसल्टेशन वो पब्लीक हियरिंग काय म्हूण हेलो आता आमी कितें समजोवपाचें पब्लीक हियरिंग काय पब्लीक कंसल्टेशन आमी कितें समजोवपाचें हे पब्लीक हियरिंग म्हूण पब्लीक कंसल्टेशन म्हूण तर हांव जी कोण रिकॉर्ड करता तांचे लागीं मागता जे प्रिसायडिंग ऑफिसर हे बसकेक इलिगल पब्लीक हियरिंग म्हणटा ताका जे प्रिसायडिंग ऑफिसर बसल्यात तांचे लागीं एका साद्या मनशाचो जबाब दिवंक जायना हे पब्लीक हियरिंग वो पब्लीक कंसल्टेशन म्हणटा ताचो जरी तांचे लागीं वो पब्लीक हियरिंग पब्लीक कंसल्टेशन जबाब दिवंक जायना जाल्यार म्हजे दुसरे प्रश्न नात कारण पब्लीक कंसल्टेशन जाल्यार हांवें NCSMक विचारलें तूं म्हज्या गांवांत केन्ना येयलो आनी तुका डेटा खंयच्यान मेळ्ळो कित्याक आमच्या गांवांत नुस्तेकार भाव फिशरमॅन कोमदाद सगळे आसा जरी कोणूय तरी NCSMचो तरी कोणूय ऑफिसर आमच्या विलेजीत येयला जाल्यार तेणें जबाब करचो आनी सांगचें आपूण विजीट केल्या जरी तुम्ही विजीट करूंक ना जाल्यार पब्लीक हियरिंग कसो पब्लीक कंसल्टेशन करा आमी